नमस्कार. आज परतून एकदा हांव तुमकां राजमाची ह्या आमच्या सदरात घेवन वता आनी आज आमच्या बरोबर आसा आमचे गोंयचे भोवमानेस्त बांदकाम खात्याचे मंत्री बाब दीपक पावसकर. दीपक बाब, खूब तेंप जालो. आतां तुमी पयलीं एमजीच्या तिकेटाचेर तुमी सावड्ड्यांसून मतदारसंघात तुमच्या निवडणूक लढयली आनी जिखले आनी तुमच्या गळ्यांत बांदकाम खात्याच्या मंत्र्याची माळ पडली. ताच्या उपरांत तुवें तुमचें काम सुरवात केलें. पण आज आमी जर बारीक असो आढावो घेवपाक गेले, पळोवपाक गेले जाल्यार अशें दिसता की कांयच कामां जावंक ना. तर पयल्यान पयलीं तुमकां विचारशें दिसता की तुवें म्हटलें सुदीन ढवळीकरान जी कामां केल्लीं, ज्या कामाच्यो ऑर्डरी इश्यू जाल्ल्यो आनी त्या कामाची पेमेंटूय जाल्या, पण ती कामांच जावंक ना असो तुमी आरोप करता फाटले बांदकाम खात्याचे मंत्री भोवमानेस्त बाब सुदीन ढवळीकरांचे. तुमी त्या संदर्भात कितें एक्शन घेतले? ही कामां जावंक ना, पयशे दिले सगळ्या लोकांक, कॉन्ट्रॅक्टरांक, आनी कामां जावंक ना. कितें एक्शन तुमी घेतले मंत्री म्हणून? म्हाका गोंय राज्याचो PWD मिनिस्टर म्हणून 1.5 वर्स जाल्ले हांव. आनी 1.5 वर्स पयलीं हांवें जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतलो तेन्ना पळयलें ह्या डिपार्टमेंटाक आमचे गोंयचे 1182 कामगार कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आसले. म्हाका दिसलें हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवणें केलें आनी हेंकां जें आसा आमी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें. फाटलेंय कॅबिनेट डिसिजन आसुल्लें आमचे मनोहर भाईंचे, ते कॅबिनेट डिसिजन आनी आमी नवीन कॅबिनेट डिसिजन घेवन हेंकां सगळ्यांक सोसायटीक घातले, जी गोवा लेबर सोसायटी PWD जी आसा ते सोसायटीक घातले. आनी तांकां आतां एक म्हयन्यान म्हणजे प्रत्येक म्हयन्याक तांकां पेमेंट जातलो. आतां एप्रील साकून तांचो पेमेंट उरला. आतां काही टॅक्निकल विशय आसा, पूण आतां तांकां प्रत्येक म्हयन्याक फाटलोय क्लियर जातलो आनी प्रत्येक म्हयन्याक जातलो. हें हांवें कित्याक केलें, हांव पळयलें बाबा ते कामगार जे आसा कॉन्ट्रॅक्टाक तांकां 8-8 म्हयने काम पेमेंट मेळनासलो. तें सगळें लक्षांत घेवन हें फुडें व्हेलें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां म्हणजे 15 वर्सां दिसता म्हाका ते कामगार 15 ते 18 वर्सां जाले ते कामगार काम करता. दुसरें म्हटल्यार हांवें म्हटलेलें फाटल्या ऑर्डरी दिल्ल्यो कितलींशींच कामां आनी हीं कामां जालीं ना, कंप्लीट जालीं ना. हीं कामां चडशीं मडकय मतदारसंघात, फोंडा तालुका ही आसुल्ली. आनी ह्या कामाचें आमी इन्वेस्टिगेशन केलें. हीं कामां रिटर्निंग वॉल, तुगेले गटर्स, थोडे हितूर फूल क्राउड रोड आसुल्ले आनी आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन हाडले. थोडे हॉट मिक्सिंग आसुल्ले खूब कडेन आपोवन हाडले आनी तांकां ह्या कामा बद्दल बाबा हीं कामां इनकम्प्लीट कित्याक उरलीं त्या कारणान तेंच्यांनी सांगलें आमचें ह्या कामाचे 3 वर्साचे मेंटेनन्स आसा, स्ट्रक्चराचे 5 वर्साचे मेंटेनन्स आसा. आनी जे कामां जी जाली ना म्हणटा आमकां दाखय आमचे नदरेक हाड, त्या प्रमाणे आमी सर्वे केली, तेंचे नदरेक हाडले आनी खुबशीं कामां कंप्लीट जाली. आनी खुबश्या कडेन जे पावसाक पॉटहोल जे पडटा ते तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट केल्ले आसा. आनी ह्याच कामाचे ते पयशे आसुल्ले फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांनी केल्ले आसा. बाकीची कामां इनकम्प्लीट आसा ती सुद्दां म्हाजे कडेन आतां हांव तुमकां पयलीं सांगलें हांव दाखयतां, पूण तुमकां दिता. खुबशीं कामां जी इनकम्प्लीट आसुल्लीं ऑर्डर दिवन इतली लॉंग पेंडींग जे आतांचे न्ही, जवळ जवळ 6 वर्सां पयलींची 7 वर्सां पयलींची कामां, ती कामां कंप्लीट केल्या सगळीं त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान, जी गोंयाक चडशीं मेजर फोंडा तालुक्या आसुल्लीं, बाकीचे गोंयाक कुंकळे आसुल्लीं अशीं कामां, आमच्या सांग्यार आसुल्लीं अशीं कामां. ही सगळीं कामां जी कामां हाडून तेंच्यांनी ही कामां कंप्लीट केल्लीं आसा. आनी तांकां आमच्या इंजिनियरांनी आतां तांकां कंप्लिशन सुद्दां दिल्लें आहा. आनी थोडीं कामां कितें जालां फाटलीं आतां कोरोना एप्रील साकून मातशें पेंडींग उरलां. आतां फुडल्या आतां आनी गोंय राज्याची आनी एक मुखेल येवजण आसली. ती येवजण म्हटल्यार कितें की गोंय पुराय गोंयांतली जी शारां आसा त्या सगळ्या शारांनी सिवेज पायपलायन घालपाची. मडगांवांत जाली, बाकीच्या मुखेल शारांनी पायपलायनी घालून जाल्ल्यो आसा. पायपलायनी घालून जाल्ले आसा, पण मेन जे मुख्य मुद्दो म्हळ्यार सिवेज प्लांट जर उबें करतले जाल्यार सिवेज प्लांटाक जी जागा जायी
ती जागाच अजून एक्वायर करूंक ना सरकारान. पायपलायनी घालून जाल्यो आनी सिवेज प्लांटाची सगळीं कामां अशी थंय मध्यंतरी अर्दवट उरल्या. कारण कितें की प्लांटाक जी जागा जाय ती जागाच अजून एक्वायर जावना सरकारान. कित्याक अशें जालें? कित्याक केली ना जागा एक्वायर? हांव जेन्ना सिवरेज कॉर्पोरेशन चेअरमॅन जालो तेन्ना हांवें हेजेर रिव्ह्यू मिटींग घेतली. ह्या मिटिंगेक म्हाका लक्षांत आयलें आनी खूब कडेन ही सिवरेजीची कामां पेंडींग आसले कारणान, ही पायपलायनाची नेटवर्काची कामां इनकम्प्लीट असल्या कारणान आमकां रस्त्याक हॉटमिक्स कार्पेट फुल क्राउड हो घालूंक मेळना जालो. ते प्रमाणे हांवें सगळ्यांचो रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें खूब कडेन म्हणजे परवरी आनी अशे 4-5 शहर आसा म्हणजे हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जागो ना आनी सिवरेज नेटवर्कींग घातलेलें आसा. त्या प्रमाणे हांवें आतां डिसिजन घेतलां आतां नवीन सिवरेजीची जी कामां घेवपाची आसा ती सिवरेज STP प्लांटाचो जागो हो पयलीं परचेस करचो आनी आमच्या सिवरेज कॉर्पोरेशनाक हो जागो विकतो घेवपाक प्रोविजन आसा. बाकीच्या खंयच्याय तितून जागो विकतो घेवपाक प्रोविजन ना. आमच्या सिवरेज कॉर्पोरेशनाक जागो विकतो घेवपाक प्रोविजन आसा. त्या प्रमाणे पयलीं जागो विकतो घेतलो वतलो, मागीर STP प्लांटाचे टेंडर काडले वतले आनी मागीर नेटवर्कींग जें आसा तें मागीर काडले वतले. कुडचड्यार सुद्दां अशेंच आसुल्लें. नेटवर्कींग जी सिवरेजाची नेटवर्कींग आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हें कुडचड्यार घालपाचें आसुल्लें. आमी थंय कलेक्टरा कडल्यान हे जाग्याचें व्हॅल्युएशन बी केल्लें आसा. जे जाग्याचे ओनर आसा तांकां पेमेंटूय आतां आमी केल्लो आसा आनी कुडचड्या वयलें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें टेंडर आतां फ्लोट जातलें आनी टेंडर जातकीर पयलीं सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदलो वतलो आनी मागीर तेजें नेटवर्कींग त्याच बरोबर केल्लें वतलें. एक मुद्दो कितें जालो हय गोंयाक सिवरेजाचे एक मुद्दो असो आहा की सद्या एक महामारीच्या काळान सगळे कामां ठप्प जालीं, पुराय धंदे सगळे बंद जाले, सगळे ठप्प जाले. अशें आसतना तुमी म्हणटा की ह्या सिवेजच्या कामा खातीर पयशाची पुरवण ऑलरेडी थंय आसा तुमचे कडेन. म्हळ्यार ह्या काळान कांयच पयसो सरकारान खर्च करूंक ना. हे जे हांगासर सांबाळून दवरले पयशे ते पयशे खर्च जावंक ना, सरकाराक कांय आवक येवंक ना. इतके आसतना तुमी ठामपणान सांगता की ते कामां जातलीच म्हणून सिवेजची पयशे ही जावपाकूच जाय. सिवरेजची कामां गोंयभर जावपाक जाय. ही आतां पण ती करपाक आतां करपाक जाय. कित्याक नाल्यार हें जमनीपणां जें पोल्युशन आसा फुडल्या 10 वर्सान हें वाडत रावतलें. हें सगळें तकल्याक घेवन सिवरेजी कामां आतां चड उरलीं ना. आतां फोंडा, वास्को, मडगांव, म्हापसा ही आमची गोंयची मेजर शहरां आसा. ह्या शहराक चडशे म्हाजे हिसपान 80% म्हणजे 75-80% सिवरेजीची पायपलायन जाल्ली आसा आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम जाल्लें आसा. ही सगळ्या शहरांक हें सिवरेजीचें काम जावपाक जाय आनी हेका आमी फंड जो आसा पयलीं जे फंड स्टेट गव्हर्मेंटाचो हेका चडसो फंड यूज केल्लो आसा. जवळ जवळ 700 crore रुपीज ह्या प्रोजेक्टाक. आतां आमकां नॅशनलाच्यो स्किमी येतल्यो आनी नॅशनल स्किमीनूच आमी हें करता. आतां कशें उदकाचें आमी जल जीवन मिशनाक सगळे उदकाच्यो स्किमी घेतल्या. आमकां कितलेशेच पयशे आले आनी कितलीशीच टेंडरां आमी आतां काडल्या. ह्या दिसांनी सुद्दां काडल्या, फाटीं सुद्दां काडल्या आनी सगळ्याक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां घट जातले. आतां साळावले 100 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी घेता. आमी नॉर्थाक वचत जाल्यार तुगेले बिचोले अस्नोड्या, मागीर तुगेले पेडण्या तुगेले चांदेल, मागीर अशें हे पेडणे चांदेल अस्नोड्या, मागीर तुगेले साखळे पर्या मतदारसंघाक साखळे थंय एक आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा. पडोशा हेंकां सगळ्याक आमी इम्प्लिमेंट करपाचें केलां. आतां पयशे खंयचे पयसो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले. आमकां जल जीवन मिशनांतले हे जल जीवन मिशनाचे खुबशे पयशे आमी थंय ह्यो जो DPR जो आसा हेजो तो आमी तो प्रोड्यूस केल्लो आसा आनी आमकां ऑलरेडी 16 कोटी रुपया आयल्या, 40 कोटी आयल्या. आतां जवळ जवळ आमकां 150 कोटी रुपया हे वॉटर सप्लायक येवपाचे आसा हे दिसांनी आनी हे येत आसा. आतां रस्त्याचे जेन्ना आमी उलयता पळय दर वेळा आनी सिवरेजाचें उरलां तुगेलें. सिवरेजा खातीर तूं म्हणटा की सिवरेज ही प्रत्येक शहराक आनी सिवरेज ही शहराकच जाता. ही ग्रामीण भागांत तितली जनरेट जायना. कित्याक लोकांचे सोपीट आसता, लोकांची बागायती आसता, तेजें सारें जाता आनी ते ऑटोमॅटीक थंय तेंचे ते युटिलायज करता.
शहराक तशें जायना, बिल्डिंग असले पण एक प्लांट कारण उत्तर जिल्ह्यात आणि एक दक्षिण जिल्ह्यात. उत्तर जिल्ह्यात प्लांट खंय येतलो कसलो सिगरेजचो? सिवरेजचो जे आसा आतां फक्त शहरांनी हो STP प्लांट येतले. आतां फोंड्या, कुट्टी, खांडेपार थंय सुद्दां अश्योच सगळ्यो सिवरेज नेटवर्कींग घातलेलें आसा, थंय प्लांटच ना. आतां आमकां सगळें कनेक्शन व्हरून आमकां हांगा दिवचें पडटलें. खंय जो प्लांट काम चालू आसा जे कपलेश्वरी, फोंडा कपलेश्वरी, तो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी बेगींतल्या बेगीन करपाचें ठरयलां. जाता तितलें ते तेंचे जे पेमेंट टर्म्स उरल्यात तेंकां आमी बेगींतल्या बेगीन फायनान्स करून, कित्याक आमकां नाबार्डाचें लोन मेळिल्लें आसा. आनी ही जी कामां आसा सिवरेजीनी ही आतां पेंडींग दवरूंक मेळना. आतां हो पेंडेमीक विशय आसा, ना म्हणना. हांगा टॅक्साचो पयसो सरकाराक कमी येता, ना म्हणना. पूण सिवरेजीची जी कामां आसा ही घेतलेली आसा फाटलीं कितलींशींच वर्सां, ही आमच्यांनी पेंडींग दवरपाक मेळना. आनी जैकाचे पयशे सिवरेजीक टायम टू टायम मेळिल्ले आसा आमकां, पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केलें ना. आमी तांकां आतां डायरेक्शन दिलां, तेंची रिव्यू मिटींग घेतल्या. बाबा तुमकां जायका फंड जो आसा आमकां दिल्लीच्यान येता, हो जायकाचो फंड तेंचे हेड ऑफीस दिल्ली आसा, आनी आमकां बिलां घातली म्हटल्यार 15 दिसां भितर जायकाचे पयशे येता. जायकाचे पयशे येवन सुद्दां तुमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कित्याक कंप्लीट करना? आतां तेणी सांगलां आमकां मातसो हो मनसून आसा, आमकां टायम दियात. नोव्हेंबर म्हटल्यार जायकाची जी म्हापसा काम चलता, जे तुगेलें बागा काम चलता, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, जे गिरी, हे जे कामां आसा ही आमी नोव्हेंबर म्हटल्यार जायकाची कामां सिवरेजीची कंप्लीट करतले. आनी सिवरेजीची कामां कंप्लीट जावपाची गरज आसा. कित्याक एक फावटी सिवरेजीचें नेटवर्कींग कामां आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट जाले जाल्यार सुरळीत ही सिवरेज जी आसा हें जमनीपोने जें पोल्युशन आसा फुडलें तें जावचें ना. आनी आमकां रोड करपाक फुडें गोंय समज सुंदर करतले जाल्यार रोड करपाक आनी प्रॉब्लेम येवचो ना. परतो ते फुडा फुडें जावचें ना. मॉन्सून हें दर वेळा एक कारण आसता. 5 म्हयने आमकां कितें रस्त्याची कामां असलीं जाल्यार अशें म्हणटा की मॉन्सुना उपरांत आमी ती कामां करतले. आनी सद्या परिस्थिती जर पळोवपाक गेले जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग जो आसा, नॅशनल हायवेज न्हय तर भितरले रस्ते सुद्दां जे आसा सगळ्या रस्त्याची सामकी पुराय वाट लागलेली आसा. आनी PWD मिनिस्टर म्हणून ह्या रस्त्याचें काम करपाचें उतर तुमी दिल्लें ऑलरेडी दिल्लें की मॉन्सुना उपरांत एक मॉन्सून जालो, आतां दुसरो मॉन्सून जावपाक आमी सांगिल्लें. हे जे नॅशनल हायवे आसा हे 2020 मे म्हटल्यार आमी कंप्लीट करतले. त्या प्रमाणे काम चालू आसुल्लें. पूण एप्रिलच्यान तुका खबर आसा हे लेबर आनी मटेरियल मेळपाचें बंद जालें महामारी खातीर. हे महामारी खातीर मातशें पेंडींग. तरी म्हणजे आमी आतां दुसरे आमचें आसा, म्हणजे आमी डेट कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली आसा 2021 मे हेजें नॅशनल हायवेचें काम कंप्लीट जातलें. जुवारी ब्रीज जो आसा तो एप्रिलाक कंप्लीट जावपाचो आसा 2021. हें आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी म्हयन्याक एक फावट तेंची रिव्यू मिटींग घेता, आमचे इंजिनियर आसता, आनी हे जे तेंचें काम आसा तांकां 3 वर्सांचे मेंटेनन्स आसा. आफ्टर कंप्लीट जातरे एका मेंटेनन्स 3 वर्साचें रस्त्याचें आसा आनी 5 वर्सांचें स्ट्रक्चराचें आसा. त्या प्रमाणे आमी तेंचेर लक्ष आसा आनी आमी तेंचे कडल्यान 3 वर्साचें आनी 5 वर्साचें मेंटेनन्स करून घेतलेच. पूण तेंचे कडल्यान जे रोड जाता आतां ते चालू आसा ते 10 वर्स पिड्ड्यार जावचे ना. ही आमी ठामपणे सांगूंक शकता हे रोड कंप्लीट जातले. आनी हे दीस आयले ना, हे दीस रोखडे येतले. एक 2021 मे म्हटल्यार हे दीस येतले फुडें. आनी आतां रस्ते पयले आमी ना न्ही, गोंयाक 5 म्हयने पावस पडटा. ह्या वर्साक सुद्दां जवळ जवळ 150 इंच पावस जाल्लो आसा. आनी कितें आसता, पावस चालू जाता लास्ट एंडींग म्हटल्यार माती जमीन मोव जाता. आनी ते कितें आसता, ते नॅशनल हायवे कडेन काम करता आसतना आतां तेंच्यांनी जे सर्वीस रोड आसा ते पक्के काम केलें ना अजुनी. ते पॅच वर्क करता, हॉट मिक्स घालता. कित्याक पक्के काम करपाक ते फूल क्रावड जो आसा तो सारको घट जावपाक जाय. आनी फूल क्रावड घालतरी एक म्हयन्यान तरी तेजेर ऑटोमिक्स कार्पेट पडपाचें. आमचें तशें जायना. आमी रोखडें ते पॅच वर्क मारता तेजेर ऑटोमिक्स कार्पेट घालता. कित्याक लोकांक सुरळीत वचचें पूण ते परतो रोखडें ओपन जाता. पूण जेन्ना आमी मे म्हयन्याक 2021 हो रोड कंप्लीट करून लोकार्पण करतले तेन्ना हें जावचें ना परतून. म्हणजे हेजें हॉटमिक्स ओपन जावचें ना हेजी आमी PWD गॅरंटी दिता. आतां 4 लेन रोड मोल्याचो थंयचे लोक सामके पुराय तरेन विरोध करता. दर वेळा कितेंय समज काम करतले, कितें उदरगतीचें काम करतले जाल्यार लोक विरोध करतात. ह्या मोल्याच्या कामांक 4 लेन कामांक त्या लोकांचो विरोध कित्याक आसा? मोलेची 4 लेन जी आसा ती अनमोड घाट
टू तुगेले खांडेपार हे तेजो पॅकेज 1 आसा अनमोड घाट टू खांडेपार. विरोध म्हण कितें जाता, मोले जो गांव आसा गेट मोलेची गेट आसा, गेटीर साकून तुगेले बंडूमळ हो जो गांव आसा हो वेवसाय म्हणजे थंय दुकानां लोकांनी पेट्रोल पंप घातल्या, दुकानांय घातल्या सगळीं. आनी हो तांकां एक भंय आसा, हो नॅशनल हायवेक वायंडींग जालें जाल्यार आमची दुकानां वयतलीं म्हणून तांचो विरोध आसा. आमी ते PWD आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां उलयलां आनी आमी जे रस्त्याक जवळ जवळ आमकां 40 मीटर लागतलो मोल्या. लोकांच्या मनान जो हो गैरसमज आहा तो पयस तुमी करूना केला. आमी हो फाटल्या 2018 साकून केला. गैरसमज आसा तो पयस केला आसा. 2018 जेन्ना PWDचो मिनिस्टर आसलो, हांव आमदार त्या गांवचो आसलो, तेन्ना हांवें PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन तो जो म्हणजे वायंडींग जें आसा 4 लेनीचें मोल्या, थंय एक फ्लायओवर येवपाचो आसा. आनी फ्लायओवर येवपा आसतना थंय एक हें आसा, क्रॉसींग आसा, त्या खातीर फ्लायओवर येता. कित्याक प्रत्येक नॅशनल हायवेक आतां फ्लायओवर घेता, कित्याक नॅशनल हायवे क्रॉसींग आसचें न्ही. तेन्ना थंय एक व्हेकल अंडरपास आसतलें, पूण तो आमी फ्लायओवर कॅन्सल करपाचें केल्लें आसा. फ्लायओवर जो येतलो तांकां कितें दिसता, गाडी येतल्यो फ्लायओवरान वेतल्यो. आमकां काय बिझनेस नुकसाण जावचें ना, कांयच ना, नुकसाण जावचें ना. 40 मिटर जें आसा, जें रुंदीकरण टोटल 40 मिटर रोड जो आसा तें वायंडींग जातलें आनी तांकां तेंची दुकानां तांकां इफेक्ट जातलो, तेंची दुकानां वयतलीं, तेंची घरां वयतलीं. तांकां आमी प्रोविजन केल्लें आसा. थंयच फुडें बंडोवळ म्हणटा थंय जागो आमी घेतलेलो आसा आनी थंय तांकां बांदून मेळटलें. नाल्यार तांकां तेज्या जें कितें नुकसाण जालां तेजे पयशे मेळटले, ते मेळटले. आनी वायंडींग हें जावपाकूच जाय गोंयांत. आनी ज्या स्टेटीचे रोड वायंड आसा, जे नॅशनल हायवे बरे आसा, ती स्टेट सदांच प्रगतीचेर आसता. आतां सगळे रोड जे आसा कनेक्टिविटी, आतां करमल घाट काणकोण तो सुद्दां रोड करपाक जाय आमकां. झाडच थोडी मारची पडटली त्या रोडाक, तितलेच आमी प्लांटेशन जें आसा फॉरेस्टाक डेपॉजीट करतले आनी फॉरेस्टाचें तें चालू आसा, तें प्लांटेशन करतले. म्हणजे हो जो रोड आसा आनी अनमोड घाटां सुद्दां आमी चड कटींग आनी फिलिंग दवरलें ना, कित्याक चड झाडां वचोन हो नॅशनल हायवेचे रस्त्याचें जें 4 लेन काम आसा तें चड झाडां मारून जावचें ना. आमी थंय नवो ड्रॉईंग केल्लें आसा आनी नॅशनल हायवेनूय हेका अप्रुवल दिलां. हेतूर हे नवे ड्रॉईंगाक चडशे कटींग आनी फिलिंग आसचें ना. हेका ब्रीज आसतलो, हेका एलिवेंट ब्रीज आसतलो आनी हे ब्रिजाच्या कारणान कटींग चड आसचें ना. जंय जंय व्हॅली आसतली थंय ते ब्रीज घालतले आनी जंय जंय प्लेन मेळटले थंय ते रस्ते रुंदीकरण आसतलें. पूण ह्या मोल्या वाठारांत आनीकूय लोक म्हटल्यार खंय हाय टेन्शन वायरीकूय लोक हय, ट्रान्समिशन वायर, ट्रान्समिशन लायन जी आसा ही जवळ जवळ छत्तीसगड बऱ्याच लोकांचो गैरसमज आसा न्हू, कित्याक हाय टेन्शन वायर गेली रेडिएशन जाता आनी लोकांच्या भलायकीचेर ताचो परिणाम. आमच्या लोकांचे गैरसमज ना. थंय गोंयचे NGO थंय येता आनी ते म्हणटा आमकां निसर्गाचेर प्रेम आसा, हेंच्यांनी हे शहरां रावता आनी ते खेड्याक वचोन निसर्गाचेर प्रेम करता. आमी म्हणटा डेफिनेटली निसर्गाचेर प्रेम आसाच, आमी करपाकच जाय. आमचे झाडां झरे आमचो एनवायरमेंट आमी राखून दवरपाक जाय. पूण थंय ही जी 400 किलोवॅट जी ट्रान्समिशन लायन आसा ही गोंयांत फुडले जे आमी 5 वर्सांचोच विचार करीत आनी आयज आमी पळयत कितें जाता तें गोंयांक एक पावर सप्लाय सुरळीत ना जाल्यार आनी फुडले ही गोंयांक गरजेची आसा. आतां ट्रान्समिशन लायन जी मोले साकून पास जावन एक वेता तुगेल्या केप्यां शेरड्या, केपें शेरड्या, एक वेता म्हापसा कोलवाळे आनी केप्यां शेरडी म्हणटा थंय आनी कोलवाळे म्हणटा थंय एक्जिस्टींग सबस्टेशन पावर सबस्टेशन थंय आसा आनी आनी ही लायन थंय वयतली आनी तेन्ना आमचे ते मोलेचे लोक म्हणना NGO म्हणटा ही जी ट्रान्समिशन लायन आनी सबस्टेशन हेजे लोकांक इफेक्ट जातलो म्हणटा. आतां लोकांक इफेक्ट जावपाचो प्रश्नच ना. ते म्हणटा कितें हेजें जें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जेन्ना पास जाता आसतना एक रेडिएशन जाता ते सारकें ते जावपाक जाय जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी पास जावंक शकना. कसली जावं ती 11 kV आसूं 220 kV आसूं
पण तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन असतो चड असता त्या कारण लोकांच्या भलायकेक त्रास जावंक शकता अशें लोकांक कोण तरी लोकांक ते एनजीओ सांगता येवन आपूण म्हणटा पर्यावरण प्रेमी आणि ते लोकांक सांगता थंयचे म्हणजे पण एक्झॅक्टली खरें कितें ना खरें आतां कोलवाळे एक सबस्टेशन आसा थंय सुद्दां 400 किलोवॅट थंय सबस्टेशनाचेर ट्रीट जाता थंय काय लोकांक हे रेडिएशनाचो प्रॉब्लेम ना हांवें स्वता वचून कोलवाळे गेल्लो पावर सबस्टेशनाची भेट दिली थंय पळयलें थंय काय हो विशयच ना थंय 400 किलोवॅट थंय सप्लाय जाता आनी थंयच्यान आमकां येता ती आमकां सावथा सुद्दां कोलवाळे साकून येता. आतां आनी एक डबल ट्रॅक जाता सागराचेर रेल्वेचो हो जर डबल ट्रॅक जालो जाल्यार थंयच्या पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो. पर्यावरण जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना पर्यावरण म्हटल्यार एक त्या वाठाराची सोबीतकाय ती सोबीतकाय नश्ट जावपाचो भंय आसतलो आनी दुसरी त्या वाठारांतली जी झाडां पेडां आसा थंयसरली जी जनावरां आसा वायल्ड लायफ आनी फ्लोरा एंड फॉना जेका म्हणटा आमी ताचेर परिणाम जावं येता. हाका लागूनय लोकांचो विरोध आसा. त्याच्या विशीं तुमी कितें सांगू. डबल ट्रॅक जावकूच जाय हें जरी खरें असलें जाल्यार ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करून खंयच कोणाकूच त्रास जायनासतना फ्लोरा एंड फॉना थंय त्रास जायनासतना हें लोकांचें काम जातलें हाचेर तुमी PWDन कितें विचार केला. हय कित्याक सद्या अशें आहा न्ही की मिनाच्यो खाणी बंद पडल्या उपरांत पर्यटन हो एक आतां उद्योग जाला गोंयचो. आर्थीक आवक फक्त पर्यटनांतल्यान येता आनी दूधसागर वाठार जो आसा तो एकदम सुंदर आनी सोबीत 5-4 वाठार आनी थंय लोकांचो भर शेकड्यांनी न्ही हजारांनी लोक लाखांनी लोक थंय पर्यटक येतात थंयसर आनी हे जर डबल ट्रॅक थंय जालो जाल्यार ह्या वाठाराची वाट लागची ना न्ही. आतां हो डबल ट्रॅक कर्नाटका हॉस्पेट साकून वास्को म्हटल्यार आसा आनी हो डबल ट्रॅक दूधसागर जो वॉटरफॉल आसा तेज्या सायडींतल्यान हो येता आनी थंय एक ब्रीज येतलो. ते कुळे गांवचे विलेजर जे आसा आनी हो जो दूधसागर स्पॉट जो आसा आनी हे दूधसागराचें उदक जें पडटा वयल्यान दूधसागर फ्लो जाता एक तांकां भंय आसा हो ब्रीज जाता आसतना हो दूधसागराक डॅमेज जावचें न्ही हो दूधसागर फ्लो जो बंद जावचो न्ही. थंय कोणी कितें सांगलें थंय पायप घालून ब्रीज बांदतले तशें कांय ना तें. आमी रेल्वे डिविजना कडेन उलयलें कित्याक आमदार हे नात्यान हांव तेंचे कडेन उलयतां डिस्कशन चालू आसता. तेणी सांगलां थंय ब्रीज येतलो आनी एक ब्रीज येतलो कित्याक डबल ट्रॅकाक आनी एक ब्रीज येतलो पूण त्या ब्रिजान तो दूधसागर वॉटरफॉल आसा तेका कांयच डॅमेज जावचें ना आनी तेका आतां कितें आसता तो ब्रीज तो दूधसागर वॉटरफॉल आसा 100 मिटरां भितर आसा. तेजी रिवर जी आसा दूधसागर वॉटरफॉल जो फ्लो जाता आनी तें उदक दूधसागर रिवराक येता आनी तें 100 मिटर जें आसा तें आमी खंयच त्या दूधसागर वॉटरफॉलाक आमी खंय डॅमेज करनासतना हो ब्रीज बांदतले. तेजो ड्रॉईंग जें आसा तें आमी थोडे तेंगेलें काम चालू आसा. ड्रॉईंग आमी लोकां कडेन दवरतले विलेज पंचायती कडेन ड्रॉईंग दवरतले तेंकां सगळ्यांक विश्वासाक घेतले आनी तो ब्रीज बांदतले. आनी आमी डबल ट्रॅक करता आसतना खंयच चड आमी झाडां मारची ना आनी डबल ट्रॅक करता आसतना जें डिमार्केशन पयलीं केल्लें आसा आतां न्ही हें खूब वर्सां पयलीं हें डिमार्केशन रेल्वे खूब वर्सां ते डिमार्केशना भितरूच ते डबल ट्रॅक जातले. ते डिमार्केशना भायर वचून डबल ट्रॅक करचें ना जावं लोकांची घरां मोडून करचें ना. आतां कोणी त्या तेंगेल्या जें मार्कींग केलें तेतून भितर हाडून घरां बांदलीं जाल्यार रेल्वे कशी जबाबदार सरकार कशी जबाबदार. सरकार तांकां प्रोटेक्ट करतले लोकांचे आनी तेणी जें डिमार्केशन पयलीं केल्लें आहा जवळ म्हाका आमी जल्मा येवचे पयलीं डिमार्केशन तें आनी आमची तरी सावड्डेच्यान कुळ्यो म्हटल्यार अशें कोणीच एन्क्रोचमेंट केलें ना. कोणांनी कोणीच रेल्वेच्या जमनीक येवन घर बांदली ना. तें क्लियर आसा. सावड्डेच्या कुळ्यो म्हटल्यार तांकां क्लियर आसा आनी हांवें जशी थंय सर्वे केल्ली आसा थंय चड झाडां मारली वचना. आतां बाकीचे वयर जे अनमोड ते म्हणजे तो केसल्लो हें आसा ते सगळे अंडरपास आसते. अंडरपास असले कारणान झाडां मारपाक वचत ना. चुकीची म्हायती दिता. ते बोगदे आसा तेच वायट करतले. जे बोगदे आतां कितले बोगदे म्हजे नंबर हांवें चार तरी आसतले. ते बोगदे जे आसा ते वाडयतले तेजी झाडां मारपाक प्रश्नच ना न्ही. चुकीची म्हायती म्हणना आमचें प्रेम झाडांचेर आसचेंच पूण काही डेव्हलपमेंट करता आसतना थोडी झाडां मारची वेतली ती झाडां आमी 3 टायम जे फॉरेस्टाच्या एक्टा प्रमाणे 3 टायम रोवपाची
आमी सुद्दां सरकार आमचे गोंयचे सरकार आनी सुद्दां प्लांटेशन करपाक जाग्याचे आमी प्रयत्न करतले आनी जवळ जवळ 10 टायम झाड ही लायल्ली वयतली फुडलें एनवायरमेंट घट उरपाक. आतां म्हणटा आमी कोळशा खातीर पोल्युशन जाता. हांव कोळसो नाका जाल्यार आमी सगळे गोंयकार एकठांय जावन कोळसो बंद करया. कोळशाचो विशय ना. आतां इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां आमी तयार करतले जाल्यार आमकां कोळशाचे प्लांट घालचे पडटले गोंयांत. फाल्यां समज हे ट्रान्समिशन लायन नाका म्हणटा, हे म्हणटा ते रेडिएशन वाडटलें म्हणटा आनी कितें करतले म्हणटा. आमी समज गोंयाक फाल्यां आमकां स्वताची पावर तयार करतले जाल्यार आमकां कोळशाचे प्लांट घालचे पडटले व्हडले व्हडले. तेन्ना कितलें पोल्युशन जातलें. आनी आतां लोक सगळे म्हणटा गोंयचो एकोड बी आनी समज कोळसो आमकां हांगच्यान कर्नाटकाक वचपाक नाका. तुमकां अशें म्हणपाचें हा की पोल्युशन जाल्या शिवाय उदरगत जावप शक्य ना. पोल्युशन म्हणना हांव पोल्युशनाचो विशय म्हणना. समज एक पावर आमी हांगसर जनरेट करतले गोंयांक जाल्यार कोळसो हाडचो पडटलो आमकां. त्या कोळशान ती पावर जातली तयार. कोळसो हाडलो म्हणटकीच लोक म्हणटाले पोल्युशन जातलें. आमी तें म्हणना. म्हणून आमी जी पावर आमकां दुसरी स्टेट दिता ती आमी हाडया आनी गोंयांक वेवस्थीत सप्लाय करया. आतां दुसरें म्हटल्यार कोळसो आतां रेल्वे जो इम्पोर्ट जाता आमकां कोळसो आनी जो वास्को साकून रेल्वे भरून आमी कर्नाटका वेता खंयच्या इंडस्ट्रीनी वेता. आमी लोकांक समज हो कोळसो गोंयच्यान वचपा नाका बंद करया. तेजे खातीर डबल ट्रॅक बंद करून येना न्ही. डबल ट्रॅक म्हणल्यार फाल्यां पॅसेंजर येतले, ट्युरिस्ट येतले आनी फास्ट पावतले आमी. आमच्या गोंया साकून दुसऱ्या स्टेटीक आमी फास्ट पावतले. पयलीं मिटर गेज आसुल्ली, मागीर ब्रॉड गेज जाली. मिटर गेज आसतना आमी पळयताले आमकां जवळ जवळ हांगच्यान मिरज वचपाक सुद्दां कितलोसो टायम लागतालो. मागीर दुसरी रेल्वे आमकां घेवन दिल्ली वचचें पडटालें, सिग्नल पडटाली. मागीर ब्रॉड गेज जाली. आमी आमचो वेळ वाचलो. आमचे जवळ जवळ कितलोसो टायम वतलो गोंयकारांचो. आमी दुसरी स्टेटीक वतले सगळे काय फ्लायटान वचूंक शकना. सगळ्या कडेन जमना तेजें. म्हळ्यार रेल्वे ही जाय आनी रेल्वेचो म्हणजे प्रत्येक 10 वर्सांनी हो हें जें आसा हें वाडपाक जाय. आनी हेजे खातीर आमकां डबल ट्रॅक हो सामको गरजेचो. आनी हितूंतल्यान ट्युरिस्ट सुद्दां दुसऱ्या स्टेटींतले ट्युरिस्ट सुद्दां गोंयांक खूब येतले आनी रोखडे येतले. आतां दुसरें म्हणल्यार आतां तुगेलो नॅशनल हायवे गोवा बॉर्डर साकून मोल्या. हें जें गोवा बॉर्डर साकून मोल्या गेटी कडेन म्हटल्यार जवळ जवळ 13 किलोमिटर आसा. आनी आमी आतां नवीन जो 4 लायन नॅशनल हायवे कंस्ट्रक्ट करतले तेन्ना हे जे किलोमिटर आसा हे 10.5 किलोमिटर जातले. जवळ जवळ 2.5 किलोमिटर कमी जातले. आनी जंय जंय व्हॅली आसा थंय आमी फिलिंग माती फिलिंग करून ती व्हॅली पुरोवपाचें काम आमी दवरलें ना. आमी नवीन टॅक्नोलॉजी प्रमाणे ओव्हरहेड ब्रीज जे आसा म्हणजे ब्रीज जे आसा हे ते ब्रीज घालून म्हणजे खांबे घालून ब्रीज घालून हे आमी थंय व्हॅली त्रास करना. फ्लायओव्हर म्हटल्यार ताका हें घालचें पडलें म्हणजे स्टील ब्रीज घालून आमी आनी तसो आमी डिझायन तयार केल्लो आसा. नॅशनल ऑथॉरिटी जे आसा नॅशनल ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांनी हो अप्रुवल दिल्लें आसा. फक्त पायल ब्रीज पायल ब्रीज हय डेक टायप म्हणजे खंयच आमी माती ह्या डोंगराची काडून फिलिंग करून तो रोड आमी वायडनींग करचे ना. कित्याक नवीन टॅक्नोलॉजी प्रमाणे आमी जाता तितली झाडां आनी जाता तितलें कटींग वाचयतले. कटींग जाता करपाना झाडांय आमी कापची ना चड. आनी व्हॅली जी आसा ती प्रत्येक कडेन व्हॅली आसा टनाचेर ती व्हॅली आमी स्ट्रेट करतले. म्हणजे हो तिनूय प्रकल्प जे आसा गोंयचे जी ट्रान्समिशन लायन पावर सप्लाय ट्रान्समिशन लायन आनी तुगेले 4 लायन नॅशनल हायवे मोल्या आमचे अभयारण्य. अशें म्हणपाचें की हे तिनूय प्रकल्प जे आसा ते प्रकल्प गोंया खातीर सारखे अत्यंत गरजेचे आनी ते जायच जाय. गोंयची जर उदरगत जावंक जाय जाल्यार हे तिनूय प्रकल्प जावपाक जाय. आनी ह्याच कोळशाचे जे इम्पोर्ट आसा आनी कोळशाचे इम्पोर्ट जावन परतून आमी कर्नाटका महाराष्ट्राचो कोळसो धाडपाचो आसा तेजेर आमी समज लोकांक नाका ही उदरगत नाका कोळशाची जाल्यार आमी तेजेर आवाज करया. सरकार तांकां सपोर्ट करता. ह्याच मुद्द्याचेर आमी आयची ही मुलाखत हांगासरूच सोंपयता. तुमी पळयलात बाब दीपक पावसकरान सांगलां की कांय गोश्टी जावंक जाय जाल्यार लोकांनी कांय गोश्टी सहन करच्यो पडटल्यो आनी ही उदरगत जावंक जाय जाल्यार हे सगळे प्रोजेक्ट डबल ट्रॅक मागीर हाय टेन्शन वायर हे सगळे प्रोजेक्ट गोंयांत येवचेच पडटले. तांचें अशेंय म्हणणें आसा की खंयसरूच निसर्गाक दुखय नासतना तशेंच खंयसरूच लोकांक दुखय नासतना ते ही उदरगतीची कामां फुडें व्हरतले आनी गोंयची उदरगतीन हातभार घालतले. थँक्यू. नमस्कार.